नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। पळोवया 4 वरांच्यो खबरो। आम आदमी पक्षाच्यो राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवाल हांचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात दिल्ली पुलिसांनी आयज दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचे सहाय्यक बिभव कुमार हांका ताब्यात घेतला। दिल्लीतल्या सिव्हिल लायन्स पुलिस स्टेशनाचेर तांका दाखल केला। राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवाल हांणी बिभव कुमार हांचेर ह्या महिन्याच्या 13 तारखेक दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या निवासस्थानाचेर आपल्याचेर छळ आणि हल्लो जाल्ल्याचो आरोप केलो। बिभव कुमार हांच्या आड दिल्ली पुलिस स्टेशनाचेर कागाळी दाखल केल्ली। उपरांत बिभव कुमार हांणी खासदार स्वाती मालीवाल हांच्या उलट कागाळ दाखल करून ह्या घडणुके दिसा स्वाती मालीवाल हांणी मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या घरा बेकायदेशीररित्या ती भितर सरल्याची कागाळी नोंद केली। इतले मजगती खासदार स्वाती मालीवाल हांच्या हल्ल्या प्रकरणात वैजकी नियाळात तांचेर हल्लो जाल्ल्याची पुष्टी जाल्या। दिल्लीतल्या एम्स इस्पितळांत मालीवाल हांचेर वैजकी चाचणी जाल्या उपरांत तांच्या वैजकी नियाळात दोळ्याचेर, तोंडार आणि पायार दुखापत जाल्ल्याची आढळून आयल्या। शरीराच्या एकूण 4 जाग्यांचेर दुखापत जाल्ल्याच्या नियाळात नमूद केला। तशेंच पुलिसांक मेळिल्ल्या सीसीटीव्ही फुटेजीत खासदार स्वाती मालीवाल हांका बायला सुरक्षा रक्षक हातात धरून मुखेलमंत्र्यांच्या घरांतल्यान भायर काडटना दिश्टी पडटात। या फाटभुंयेर केल्ल्या चौकशेत पुलिसांनी मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचे सहाय्यक बिभव कुमार हांका ताब्यात घेतला। खासदार स्वाती मालीवाल हांचेर जाल्लो हल्लो प्रकरणात काँग्रेस फुडारी अधीर रंजन चौधरी हांणी चौकशीची मागणी केल्या। महिला पर इस तरीके की अत्याचार, इस तरह की उनकी सम्मान को लेकर छेड़छाड़ करने के अधिकार किसी को नहीं है, तो इसके लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो दोषी वो दोषी को हिरासत में लेना चाहिए, पूछताछ होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इतले मजगती भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या घरा तांच्याच पक्षाच्या एका बायल सदस्याचेर हल्लो जाल्ल्यान केजरीवाल हांची कर्तुपा उक्ताडार आयिल्ल्याचो आरोप केला। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी, वो पिट जाता है। तो ये आपका कल्चर बताता है, आपकी संस्कृति बताती है। दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। आम आदमी पक्षाच्यो वरिष्ठ फुडारी तशेंच दिल्लीच्यो मंत्री आतिशी हिणे हे हल्लो प्रकरण म्हळ्यार भारतीय जनता पक्षाचो कट आसा असो आरोप केला। दिल्लीत खबराकारांक परिशदेत संबोधित करतना आतिशी हिणी दिल्ली कमिशन फॉर वुमन हातून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक बेकायदेशीरपणान भरती केल्ल्या प्रकरणात भ्रष्टाचार विरोधी फाट्यान स्वाती मालीवालाचेर केस दाखल केल्या आणि भाजपा ताचो फायदो आम आदमी पक्षा आड कट रचपाक करता असो आरोप तांणी केलो। को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने FIR में दर्ज करवाई है, तो ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। लोकसभा वेंचणुकेच्या 5व्या पावंड्या खातीर सुरू आशिल्लो प्रचार आयज सांजेर 5 वरांचेर सोंपता। सोमारा 5व्या पावंड्या खातीर मतदान जातलें। 5व्या पावंड्यार 8 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 49 सुवातांचेर मतदान जातलें। 5व्या पावंड्याचेर ज्या हाय प्रोफायल लोकसभा सुवातांची चर्चा जाता तातूंत रायबरेली आणि अमेठी ह्या 2 सुवातांचो आस्पाव आसा। मुंबईच्या सगळ्या 6 सीटां सयत महाराष्ट्रातल्या 13 सुवातां खातीर मतदान जाता। बिहारातल्या सीतामढी आणि हाजीपूर सयत 5 सुवातांचेर
ओडिशातल्या बोलांगीर आणि कंधमाल ह्या लोकसभा सुवातासयत हेर 5 सुवाताचेर, झारखंडातल्या छत्रा, कोडरमा आणि हजारीबाग लोकसभा सुवाताचेर, अस्तंत बंगालातल्या बैरकपूर, हावडा हाच्या सयत 7 लोकसभा सुवाताचेर, जम्मू काश्मीरातल्या बारामुला आणि लडाख लोकसभा सुवाताचेर मतदान जाता। ह्या 5व्या पावंड्याचेर राहुल गांधी, स्मृती इराणी, रोहिणी आचार्य आणि चिराग पासवान सारख्या उमेदवारांचो कस लागपाचो आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज हरियाणात आयोजित प्रचार सभेत वांटो घेतात। सध्या ते अंबाले हांगा आयोजित सभेत संबोधित करतात। उपरांत ते सोनीपत हांगा आयोजित रॅलीत वांटेकार जातले। अंबाला ते बंतो कटारिया ह्या भाजपाच्या उमेदवारा खातीर प्रचारात ते वांटो घेतात, जाल्यार सोनीपत हांगा भाजपा उमेदवार मोहनलाल हांच्या समर्थनात आयोजित प्रचार रॅलीत ते वांटो घेतले। काल मुंबईत आयोजित प्रचार सभेत वांटो घेवचे पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चैत्यभूमीत वचून बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या समाधीक आर्गां ओंपलीं। प्रचार सभेत उलयतना इंडिया आघाडीच्या फुडाऱ्या आड बाबासाहेब आंबेडकरांचो अपमान केल्ल्याचो आरोप तांणी केलो। भारतीय घटने आड कोणाकच चुकीची पावलां उखलपाक दिवचो ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार सांगलें। ये निराशा की गर्त में डूबे हुए वो लोग हैं जिनको आर्टिकल 370 का हटना भी असंभव लगता था। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। आंब्याचे उत्पादन वाडोवपा खातीर शेतकारांनी यत्न केल्यार आंब्याच्या पिकाचेर आधारभूत मोल दिवपाचेर सरकार विचार करतलो अशें मत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल पणजेत कला अकादमीत आयोजित आंबो प्रदर्शन 2024च्या उक्तावणा सुवाळ्यात उलयतना सांगलें। शेतकी संचालनालयात आयोजित केल्ल्या प्रदर्शनात शेतकी मंत्री रवी नायक, शेतकी संचालक नेविल आफान्सो, ICRचे संचालक प्रवीण कुमार, शेतकी उपसंचालक संदीप फळदेसाय आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या प्रदर्शनाक आंब्याचे सुमार 75 जाती आणि 350 परस चड आंब्यापासून तयार केल्ले पदार्थ प्रदर्शनात मांडिल्ले। केंद्र सरकाराकडल्यान प्रक्रिया व्यवसाया खातीर 70% सबसिडी मेळटा आणि ताचेर आधारभूत दर राज्य सरकार दितलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन ह्या वेळार दिलें। 100% पर्यंत सबसिडी दिता। आमच्या गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड हांच्या वतीन आमी फ्रूट प्रोसेसिंग ट्रेनिंग कम ताका सपोर्ट दिवपाची सुरवात केल्या। आतापर्यंत गोंयकार फक्त काजू प्रोसेसिंग हे एकाच युनिटा कडेन पळयताले की काजूचो बारकेलो कारखानो घालपाचो ह्याच युनिटा कडेन पळयताले, बट फूड प्रोसेसिंग ह्या युनिटा कडेन पळयता आसतना जितके रॉ मटेरियल्स गोंयांत जाता किंवा नेबरिंग स्टेटीत जाता तेजो फूड प्रोसेसिंग विथ द 70% सबसिडीज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी ताका तेको जो जाय, सपोर्ट जो जाय तो गव्हर्मेंट ऑफ गोवाय दिवपाक तयार आसा। हातूंतल्यान जर आमी केले जाल्यारय तो खूब मोठो बदल हो गोंयांत आमी एग्रीकल्चराच्या बाबतींत करूं शकता। आणि IPL खेळांत आयज जावपी IPL क्रिकेट सर्तीत चेन्नई सुपर किंग्स पंगड रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडा आड खेळटलो। प्ले ऑफ गटा खातीर बंगळुरू आणि चेन्नई ह्या दोनूय पंगडां मदीं सर्त आसा। चेन्नईचे 14 गुण जाल्यार 0.528 अशी धावगती आसा, जाका लागून चेन्नई सुपर किंग्स हो पंगड प्ले ऑफ गटात वचपा खातीर व्हडलो दावेदार ठरता। बंगळुरूक प्ले ऑफ गटात वचपाक जाय जाल्यार चेन्नई सुपर किंग्स पंगडा आड एक तर उण्यांत उणे 18 धांवड्यांनी ना जाल्यार 11 चेंडू बाकी आसतना मेळोवचे पडटले। ह्या खेळाचेर पावसाचे सावट आशिल्ल्याचे अदमास आसा। आणि निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।